सोमारा मडगांव शिगमोत्सव समितीन आमदार दिगंबर कामत हाज्या उपस्थितीत पिंपळकोट मडगांव श्री दामोदर देवाक पारंपारीक पद्दतीन नाल्ल अर्पण केलो। पळयात। मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिल आणि मडगांव शिगमोत्सव समिती हे बरोबर एकठांय जावन ह्या वर्सा हो शिगमो घडोवन हाडटात। रवींद्र नायक वसाचो अध्यक्ष आसा, सिद्धांत गडेकर सेक्रेटरी आहा, पूजा ट्रेजरर आहा आणि सगळे जाण एक्स ऑफिशियो ताजे मेंबर्स आसात। आणि एक बरी गजाल म्हणजे जे शिगमोत्सव पयलीं वचून समिती कडेन संबंदीत आशिल्ले असे सगळे मेंबर्स, हांव मागीर तो अरुण रायकर जायत, अतुल वेर्लेकार जायत, तांचे बरोबरचे सहकारी आसात। ह्या सगळ्यांक ह्या समितीचेर आस्पावून घेतलें आसा। एक बरी मेसेज दिवपाचो प्रयत्न जाला की शिगमो करता आसतना आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन शिगमो करता अशी एक मेसेज सगळ्यांनी दिल्ली आसा। हो मडगांव जातलो काय फातोर्डा जातलो? आमी मडगांव शहर उलयतात। शिगम्याक डिसिजन घेतिल्लें आसा हाजे पयलीं कावन्सिलान की फ्लोट्स, हाजे मुखार फ्लोट्स, कार्निवाल फ्लोट्स हे सगळे फातोर्डेचे सर्कल, कोलवा सर्कला कडल्यान स्टेडियमा कडेन थंय पर्यंत वचपाचें। हांगा ट्राफीक सगळें जाम जातालें म्हणून त्या वेळाचेर तें डिसिजन घेतिल्लें, तेंच डिसिजन आसा। बाकीच्यो कार्यावळी ते मागीर लावणी जायत किंवा आनी कसले कार्यक्रम जायत हे कामरा कडेन गार्डनाचे मुखार लोहिया मैदानी सद्या हें ना, थंय जातलें।